but we have not kept quiet. See, immediately we wanted to catch the right culprits. We could not blame for some other thing. That's why it took long time. We wanted to find out. So we conducted an inquiry and we have identified the culprits. And since there is a process, see, we cannot go against the law. We have to follow the law. And today we have got management meeting, that report that is prepared, and definitely those culprits will be penalized. And that is my insurance. And by Monday we come to know what is the exactly which are the culprits, what decision they have taken. Okay? Sir, one more thing. And all the surety like you have to give us in return that it will not repeat this case, and you will take the legal action against them. And definitely, as teachers, it is our responsibility, and it is also, as since you have got confidence with us, you have put your child in this. So it's also our responsibility to provide safety and security for your child. Yeah. That is my insurance. Okay, because these are minor students here. That police also is telling this they are minor. Yeah. But thing is that if any action has to be taken, they will take action on you. Yeah. Because you are the boss over here, and you are the. Definitely will analyze all the angles and see that right. Khan, and I am talking on behalf of all the parents. Okay, and first of all, आता हे झाले ते झाले. Issues are going on creating and they are not taking any actions. फर्स्ट इश्यू जाले तेंच्यांनी भितर सॉल्व केले आनी सॉर्ट आउट केले. सेकंड इश्यू जाले मायनर म्हणून सॉल्व केले. आता थर्ड इश्यू जाले थर्ड आमी लायव्ह असले थंय. आमी वी हॅव गिवन लायफ सेविंग टू ऑल द किड्स लायक. आनी अशें जाल्ले सिनारियो इट इज लायक अ बॉम्ब ब्लास्ट. द ब्रिदींग इश्यू जावपाक लागले, सिलिंडर नासले आनी कितें खूब कितें जाल्लें हॉस्पिटलान. वन डॉक्टर वॉज देर, इट वॉज अनकंट्रोलेबल. थंय जालें. आतां आमकां कितें इश्यू आहा, आतां भुरग्यांक खंय तेंच्यांनी कावन्सिलींग करता. हे भुरगे आमचे येवपाक लागले थोडे स्कुलाक, हेंकां कावन्सिलींग करता, विचारता कितें जालें, कशें जालें, कोणें केलें. बट दॅट इज नॉट एन केस. लायक केस कितें आसपा जाय, कोणें केला तें इन्वेस्टिगेशन करा आनी तेंकां खबर आहा कोणें केला तें. आनी हेंचें इंटरनल इन्फॉर्मेशन आमकां सांगता ते भुरगे कोणें केला न्हू तेंच्यांनी CCTV वायर्स कट केला आनी कितें टिचरा वांगडा झगडटा, टिचरीक बॅड वर्ड्स सांगता, टिचरीक पेपर्स मारता. भुरगे खूब वायटपणां करता खंय आनी दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसिप्लिनरी एक्शन्स. आमकां कितें जाय, भुरगीं आमचे हांगा येता म्हणलें दे आर लायक दे आर सेकंड पेरंट्स. आमकां सेम कस्टडी तेंची जाय, सेफ कस्टडी. आमी तेंचे हिशोबा तेंचे हेजेर धाडटा आमी विश्वासार आमचे भुरगे शिकपाक. पण तेंच्यांनी तशें दिना. फाल्यां म्हाजे भुरगो पिड्यार जातले, चेडूं पिड्यार जातले, लुकींग एट अदर्स. तशें आमकां कितें जाय, एक सॉर्ट आवट आमकां. हेंकां भुरग्यांक घेता जाल्यार घेया तुमी, कोणाकय घेया, तेंच्यांनी घेतली बी आनी अशें घेतला बी पयलीं. आमकां कितें, आमकां प्रिंसिपलाची एक एश्युरिटी जाय काय बाबा आमकां आमचे भुरगे सेव आहा, आमकां इन रिटर्न जाय. आय एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किड्स. ओके, भुरग्यांक आमी सेव हांगा आहा आनी कितें एक्शन जाल्यार म्हाजेर घे एक्शन. बिकॉज मायनर एजीक पुलीस बी कोण हात घातला. ओके, दे आर ऑल मायनर. भुरग्यांक करना जाल्यार ओके पेरंट्साक बी धरना तेंचे जाल्यार आमची प्रिंसिपल हॅज टू एंड मॅनेजमेंट हॅज टू गिव अ एश्युरिटी. आमकां तें जाय, आमकां इन रिटर्न जाय. पूण वी आर नॉट टेकिंग एनी वर्बल. हेजे फुडें कितें जावचें ना आनी हेजे फुडें आमी हाय ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेता. कितें आहा जाल्यार आमकां विचारात. आज पेरंट्स टिचर मिटींग जाल्ली. त्या मिटिंगेन तुमकां प्रश्न तुमी केले आसतले. त्या प्रश्नाचें तुमकां कितें उत्तर मेळ्ळां? प्रश्नाचें उत्तर कितेंच ना. पयलीं DTEन आनी हेंच्यांनी कितें पुलिसान बी फोर्स घातलेले हांकां 3 दिसान ऑन डेस्क हेजे एज मेळटले म्हण रिजल्ट वॉट हू हॅज डन एंड वॉट आर द हू हॅज द कल्प्रीट म्हण. ते कितेंच येवंक ना. आतां 1 वीक एबाव जालें तरी पूण आतां इवन द PI बी सगळें सांगता, कोणी सगळें सांगता आमकां कितें खबर ना आनी हेंच्यांनी कितें इन्फॉर्मेशन दिना. टील नाव ऑल द पेरंट्स आर सेईंग दॅट सेम थिंग. आनी इंडिव्हिज्युअल पेरंट्सान वचून पासून प्रिंसिपलाक विचारलें. प्रिंसिपला कडेन कितेंच उतर ना. वी आर डिसायडींग एंड वी आर टेकिंग एक्शन म्हण सांगता. एज पर मॅनेजमेंटान दुसरे दिसा तेंच्यांनी 5 कल्प्रीट म्हणजे जे कोण आहा तांकां काडलेला अशें तांचें म्हणणें आहा. तुमचें कितें म्हणणें आहा? ते कल्प्रीट आसा की ना आसा? ऑब्वियसली आतां स्टुडंट पासून सांगता थोडे स्टुडंट भिला तेंच्यांनी सांगताले थंय इंडिव्हिज्युअली आमी सगळे भुरग्यांक आमी सगळे असले थंय इंडिव्हिज्युअल एक विक्टीम असले न्हू तेंकां विचारले. तेंकां भुरगे खबर आहा. इवन द PIन 3 नांव हाडलेले तेजे बी खबर आहा. तेका भुरग्यांनी सांगलें ओके रायट पर्सन तुमी धरला ते नांव घेतला ते. पण हेंच्यांनी कितें म्हणटा ते 2 जाण खंय कन्फर्म आसा तेतून. 2 जाण एक्शन घेया. यू हॅव टू टेक एक्शन. दे शूड नॉट गेट एनी लायक एडमिशन इन एंटायर गोवा बोर्ड. इट शूड बी लेसन फॉर एंटायर गोवा स्कूल्स गोवा बोर्डाक. माझें नांव शुभा नायक. माझ्या भुरग्यांक बॉम्ब फोडलो तेन्ना आमी ते इश्यू करूंक ना. आतां जेन्ना स्प्रे हे जालें दुसऱ्या फावटी तेन्ना बी भुरग्यांचो कांय इश्यू घेवंक जाय. जेन्ना तिसरो फावटी म्हाजें चेडूं जेन्ना सिरियस जाता तेन्ना आमी कंप्लेनी केली भुरग्यां खातीर. आमच्या भुरग्यांक हॉस्पिटलान आमी काल बी एडमीट करून हाडले. आज परत आमी घरा आसून आतां हे आयकपाक येयल्ले मिटींग. म्हाजे चेडूं आसलें तेका
हांगासून हेल्थानसून खंय धाडले सफोकेटी जाता म्हणून म्हापसा येयले ताका म्हापसा वयसून मागीर परत घरा हाडले घरा येवन ते बरे मातशे रावले परत ताका सफोकेट जावंक लागले मागीर वयर हेल्थान येयले हेल्थानसून परत मागीर ताका बांबोळी धाडले तेंच्यांनी थंय सगळे रिपोर्ट काडले ते रिपोर्ट म्हणून लागले सगळे नॉर्मल आसा. ओके तुमकां आतां चेडूं जे आहा तें कितें सांगलें ताणें तुमकां म्हणजे त्या दिसा कितें जालें एक्झॅक्टली? ताणें काय सांगू ना दुसरी मम्मी खोकली येवंक लागली आनी हांगा गळ्यान कितें जावंक लागलें आनी ताका भायर हाडलें खंय आनी तें फेंट जालें ताका मागीर आनी कांयच खबर ना कितें जालां तें. क्लासीन कितें जालें तें ताका खबर ना? क्लासीन बेश्टे खोकली येवंक लागली खोकली येता येता म्हणजे टिचरीन खंय भुरग्यान ताका धरून भायर हाडलें कॅन्टिनान ताका पाणी दिता म्हणल्यार खंय तें फेंट जालें. ताणें खंयचो भुरगो बी कितें आहा तें केलां तें कितें म्हणटा सांगलें? आपल्याक कांयच त्रास बी ना आनी आपल्याक कांयच खबर ना म्हणटा आपूण इतलें खबर आसा म्हाका भायर हाडलें हांव फेंट जालें तितलेंच खबर आसा म्हणटा आनी काय आज पर्यंत जे कितें घडलां 8 दिसान 2 गजाली घडल्यो पेपर स्प्रेचेस रिलेटेड पूण भुरग्यांक तेजे सिरियसनेस एसेंबल करून सांगूं ना हेजो जर अशें परत जर घडलें जाल्यार कितें तेजो भुरग्यांचेर एक्शन घेतली वतली हें आज पर्यंत भुरग्यांक सांगूं ना हें जावपाक जाय आशिल्लें पयली गोश्ट. आनी जे आयज प्रश्न केलो आमी मिटिंगेक तेजे कांय आन्सर बरोबर दिना जाले इन्वेस्टिगेशन चालू अजूनही इन्वेस्टिगेशन चालू आसा म्हणून सांगता. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.